पोझिशन असली न्हू बॉडी पोझिशन तेचेर एक माग आसलो तेतून तिचो इयर कट जाल्लो सामको तेचेर पळोवन अशें दिसतालें की तो इट्स नॉट एक्सिडंट इट्स अ ब्रुच्युअल मर्डर कशी दिसताली पळयता जाल्यार तुजो कान एक सामको क्लियर कट केल्ला शार्प कटींग आसली तेचेर आनी तेचेर एक वार आसलो मे बी तो तलवारीन केल्लो आसतलो देविदास कोनाडकर तेचें नांव आनी तेच्या मरणाक आमी सगळे जाण आसले थंय उबे इतल्यान आमकां एक सडन फोन येयलो की अमूक अमूक गाडी एक जाग्यार अशी पार्क केल्ली आहा म्हणून तेका लागून आमी थंयसरल्यान पयलीं म्हटलें एक 6-7 जाण येवन चॅक करया म्हटलें गाडी कशी कितें आहा कंडिशन कशी कितें आहा ती आनी आमी हांगासर पळयता जाल्यार गाडयेची लेफ्ट सायड डॅमेज आसली आनी तेचेर वयता आसतना लेफ्ट सायडीच्यानूच इम्पॅक्ट आहलो आनी सेम गाडयेचो जे रेड कलर जाल्ली गाडी कोणाची हांगा कोण रुमांक रावताले भायले तेंची गाडी म्हणपा आले म्हणजे तांकां विचारलें पळय ते तुला एकलो धांवलो बाकीचे 2-3 जाण कोण आसले पळय तांकां आमी होल्ड करून दवरले हांगासर आनी पुलिसांक फोन मारला आनी मागीर पुलीस जेन्ना येयले तेन्ना आमी हँड ओवर पुलिसांक केला हांव आतां मागता आख्ख्या पेडण्याच्या लोकां कडेन पळय हे तुमी भायल्या लोकांक हांगासर दवरता पळय हे आमच्या आख्ख्या पेडणेकारांचो एक दीस असोच कांटो काडटले मारीत रावतले सो एक रेजोल्युशन पास करपा जाय सगळ्या पंचायतींनी आनी सगळ्या लोकांचो डिमांड आसपा जाय तो सगळ्या गांवांतल्या लोकांचो डिमांड आसपा जाय आपल्या पंचायतींतल्यान रेजोल्युशन पास करून घेवपाचो की भायल्यांक रूम रेंटाक दिवपाचें ना जर पेडण्याचें हित जाय पेडण्याच्या लोकांची सेक्युरिटी आनी सेफ्टी जाय जाल्यार भायल्यांक आमी रूम दिवपाचें ना कशेंच एक रेजोल्युशन कंपल्सरी पासूच जावपा जाय हांगासर कोणाकूच भायल्या लोकांक रूम दिवपाचें ना तेंच्यांनी खंय रावता पेडण्या भायल्यान रावपाचें हांगा कामाक येवपाचें सांजचे सुटले काय वचपाचें आपले आसले थंय आनी उरलो एक व्हडलो प्रश्न आहा तो रेंट कॅबाचो रेंट कॅब आहा पळय जे प्रायवेट रेंट कॅब आहा पळय ते थंय दिता ते प्रायवेट रेंट कॅब आनी तांकां रस्तो धड खबर नासता आनी कांयच खबर नासता वयले ते प्रायवेट सगळे व्हडल्या व्हडल्या ऑफिसरांचे गाडये सगळे डायरेक्ट दिता आनी बिंदास ते गाडये चलयता थंय रेंट कॅब प्रायवेट हांगा एक्चुली तांकां अलाउडूच ना हांगा प्रायवेट जावं दुसरी जावं कोणाकच अलाउड ना तरी आमी सगळे सहन करता पण जर अशें फाल्यां सकाळ इन्सिडंट जावंक लागले आमचेच भुरगे खंय तरी मरोंक लागले न्हू जाल्यार आमी हे फुडें केन्नाच असले सहन करून घेवचे ना रेंट कॅबाकाराक आमी एक हे दिता बाबा तुमी जेन्ना गाडये दिता पळय तांकां पयलीं रोड सांगा कशें आहा ते फास्ट चलोव नाका हे सगळें सांगा तांकां इन डिटेल तांकां सांगा आनी मागीरच तांकां रेंट कॅब दिया म्हाजें नांव बापू वरक हांव एक टॅक्सी ड्रायव्हर म्हाका एक उलोवपाचें की गोवोरमेंटाक जे म्हाका हे हांगा चल्ला पळय न्हू आमचे मोपा किंवा नागजर हे म्हाका सांगा की तुमी भायल्यांक तुमी रेंटाक दितात पळय ते म्हाका सांग तेजें व्हेरिफिकेशन कित्याक करनात तुमी फाल्यां आमची बायल भुरगीं आहात म्हाका सांग फाल्यां तुमी कोणाचो मर्डर करतात तुमी वयतले हेचेर गोवोरमेंट म्हाका सांग सर्वे कित्याक करना कोणाक तुमी रूम दितात हां हेचेर मातशी गोवोरमेंटान एक्शन घेवपाची हांव रिक्वेस्ट करता प्रमोद सावंत सीएम सराक कळ्ळें अशें आमी खपोवन घेवचें ना हे आतां मुस्लीम हे आतां हा पळय भायले मनीस हेणी म्हाका सांग डायरेक्ट जर तूं कान जर कातरताय पळय जाल्यार म्हाका सांग गुंडगर्दी चल्ल्या बीजेपी गोवोरमेंट आसतना हे खंय चल्लां हें म्हाका सांग हेचेर एक्शन घेयना गोवोरमेंट म्हाका सांग डायरेक्ट तलवार हाडटलो तूं डायरेक्ट हे करतलो हां कान कापून मर्डर करतलो हेचेर एक्शन कित्याक ना हेचेर प्लीज हांव रिक्वेस्ट करता गोवोरमेंटाक बीजेपी गोवोरमेंटाक की हेचेर एक्शन घेवपाची प्लीज आनी आमच्या पंचायतीक हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या पंचायतीक वारकड पंचायती जो पर्यंत कोणाचें व्हेरिफिकेशन ना पळय कोणी अशें रुमांक दवरपाचें ना कळ्ळें आमची फुडें आमची बायल भुरगीं आहात फाल्यां आयज आमचो भाव आमचो देविदास कोनाडकर गेल्लो आहा फाल्यां आमी वयतले फाल्यां आमकां कोणी मारतलो म्हाका हेचेर गोवोरमेंट एक्शन घेवचो ना काय घेतलो काय ना हां आमी आतां अख्खें रान भोंवले पळय कळ्ळें आमकां गरज नासली हें काम कोणाचें पुलियेचें काम आसलें पण आमी भोंवले आमचे 50 भुरगे रानान भोंवले कळ्ळें म्हाका सांग हें काम कोणाचें आमचें हां पण आमी पुलिसांक हेल्प केली म्हाका सांग ते इतके म्हाका 2 जाण मेळोंक ना आमकां ते पण 2 जाण मेळ्ळे आनी 2 जाण मेळोंक ना अख्खें रान भोंवन सो आमकां मेळोंक ना ते हे आतां म्हाका सांग कोण हें करतलो कितें हेचेर कितें ते गोवोरमेंटान एक्शन कितें घेवपाचें थँक्यू देव बरें करूं म्हाका एक तरी आढळून आयलें थंय की पोलिसांचें जें इन्व्हेस्टिगेशन आहा तें व्हेरी लायटली एक्सिडंट म्हणून धरूनच तांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आशिल्लें आनी जेन्ना आमच्या भावांनी थंय नोट केलें सायटीचेर आमी जेन्ना सगळ्याक भोंवताले तेन्ना आमकां त्या आमचो जो देविदास कोनाडकर गेलो ताचो एक कान थंय पडलेलो आशिल्लो तो आमी नोट केलो आनी ताच्या उपरांत PIक आमी आपयले की असो असो ताचो कान थंय पडलेलो आसा म्हणून आमचे कडेन फोटोग्राफूय आहा त्याच्या नंतर पोलीस आयले त्याचे चप्पलय थंय आशिल्लें ताचो जो गाडयेचो हारसो आशिल्लो स्कुटरीचो तोय थंय ब्रेकेज कंडिशनान आशिल्लो अशें लायटली इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना पुलिसांनी अशी इतली हयगय करची न्ही अशें म्हाका पुलिसांनी आमकां सगळे तरेचें कॉपरेशन दिल्लें आसा आमी तेंचेर आरोप करिना पण अशें एक्सिडंट म्हणून पयलींच जर तुमी कन्क्लुजन जर काडटले जाल्यार तें काडप योग्य न्ही आनी आमकां केन्ना कळ्ळें जेन्ना आमी पोस्टमॉर्टम करताले डॉक्टरा कडेन जेन्ना उलयले डॉक्टरान आमकां फोनाचेर म्हाका सरळ सांगलें की जो कान कट जाला
तो एक्सिडेंटान कट जाल्ल्यासारको दिसना, तो मुद्दाम कट पर्पजली कट केला अशें तेचेर दिसता म्हणून. आणि त्याच्यानंतर मागीर ही सगळी सुत्रां हाडली आणि आमच्या टॅक्सी भाव सकाळी पासून काल पासून ते राती म्हाका दिसता न्हिदूंक पासून ना, रातचे 3:30-4 जायसर बाबडे ते सायटीक थंय आशिल्ले. आणि आयज परत सकाळी उठून ते सांजचे ताचे त्या टॅक्सी भावाचे देविदासाचे फ्युनरल जायसर सुद्धा थंयच सगळे आमचे आशिल्ले. तेंच्यांनी धंदो पळोवना, आपणाचे पोट पळोवना, आपणाचे भूतान रूप विसरून सगळे तेंच्यांनी पुलिसांक आयज तेंच्यांनी हेल्प केल्ल्या कारणान आयज खंय तरी आमचे जे एक्यूज आहा तांकां धरपाक पुलिसांक शक्य जालें. हांव पुलिसांचे आभार मानता. आमकां कॉपरेशन सगळें तांच्यांनी केलें. आमचे टॅक्सी भाव आपल्या हातीन कसलोय तरेचो कायदो हातीन घेनासतना तांच्यांनी शांतपणान सगळें तांकां सहकार्य केलें. पूण गव्हर्मेंटान हाचेर जशें आमच्या टॅक्सी भावान सांगलें की जे लोक आपल्या घरान हे भायले लोक भाड्याक दवरता तुमी, पूण ॲटलिस्ट सेम टायम ते जे पोलीस व्हेरिफिकेशन करून जाय, तो जो फॉर्म भरून दिवंक जाय तो दिवपाची गरज आयज आसा. जे म्हाका आतां हाडून आयले ज्याच्या कडेन तो रावतालो तेंच्यांनी ते कसल्याच तरेचे कायदे हे तेचे फॉर्म बी भरून दिवंक ना. म्हणजे आता आमचे डेप्युटी सरपंच हांगा आसा तांच्यांनी आमकां सांगलें की आमी ऑलरेडी रिझोल्युशन घेतलें आणि तांच्यांनी व्हेरिफिकेशन केल्या शिवाय कोणाक दवरूं नका म्हणून लोकांकूय सगळ्या जागृत केलें. तर त्या ताका एक रिक्षेन मारून तेंच्यांनी एक मर्डर कशी केल्ली आसा आनी हे घाटी जे आहा तेंच्यांनी हे केल्ले आसा. हांव तेंच्या फॅमिली बरोबर आमचे सगळे युनायटेड टॅक्सी ब्रदर तेंच्या दुख्खात सहभागी आसा. आनी आज काल सुद्दां कालच्यान आमी अजून मेरेन आमचे टॅक्सी भाव रावता. दुख्ख इतलेंच वाटता की जेन्ना ताका मारलो तेन्ना पुलिसांनी तेजी बॉडी कासारवण्या व्हेली आनी थंयसून 3 वरां तो डॉक्टर सांगतालो की पुलीस ही केस आनी पुलीस येयल्या शिवाय आमी ती बॉडी दिना. दोनी पुलीस स्टेशना वयल्यान 3 वरां थंयसर एक सिंगल पुलीस येवना ती बॉडी घेवन बांबोळे धाडपाक पोस्टमार्टमाक. ते कित्याक फाटीं फुडें सरताले कळना की तेचो एविडन्स चेंज करपाक काय कितें ताका मारला तो आनी कितें बदलपाक हेचे भितर कितें आनी षडयंत्र पुलिसांचें आसलें हें कळना. आनी 3 वरां उपरांत जेन्ना गांवांतले तेजी फॅमिली रस्त्यार देंवली, रस्तो बंद केलो तेन्ना पुलीस आयल्या आनी जबरदस्तीन ती बॉडी थंयच्यान काडली. एक हाल कशे केले ती बॉडीचे बरोबर सुद्दां रक्त व्हांवतालें. हॉस्पिटलान एक चादर तेजेर घालपाक नासली. आमच्या टॅक्सी भावान तेजेर एक टॅक्सी चादर लास्टाक घातली. लज दिसपाक लागली की अशें तेजे बळा रक्त वतालें आनी एक हॉस्पिटलान एक तेजेर चादर नासली धांपपाक. इतकी तेंच्यांनी ते आमच्या टॅक्सी भावाची विटंबना काल ते जाली पळोवन दुख्ख जाता अजुनूय. आनी आतां 24 वरां काल आमकां DSPन सांगलेलें की 10 मेरेन तांकां धरून दिता म्हणून, पूण तेंच्यांनी धरूंक ना. आमी शांततायेन आमचे सगळे टॅक्सी भाव आसले रात दीस चालू आसले तेंचे सगळ्याक चेंज करपाची. ती रिक्षा तेंच्यांनी खंय पयली कोण जाणा. 7 सुमार तेंच्यांनी 6 सुमार जेन्ना ताका बॉडीक अग्नी दिवपाचो वेळ येयलो तेन्नाच कळ्ळें की ही रिक्षा हांगा आयिल्ली आसा म्हणून. आनी त्या वेळाचेर आमच्या भावांनी ती रिक्षा धरून आनी ते जे कोण मर्डर करपी आसले तांकां धरले आनी पुलिसांचे मदीन गेले. आनी तेणी पुलिसांनी वयर आनीक स्टेटमेंट दिला की आमी धरला म्हणून. हे आनीक हें कशें दिसता. पुलिसांचे खंयच इनवॉल्वमेंट नासलें, खंयच अशें सोदताना दिसनासलें. आमी तांकां CCTVचेर ती खंयसून गेल्या हें सांगपाक आमी दाखोवन दिल्ला की हेचे फाटल्यान पाटलाग केला ते खंयचे ते एक कलर ना. वयल्यान कोणी राती स्टेटमेंट दिला तांकां परत वचून तेंच्यांनी हें करपाक चेंज करपा खातीर इतलो दबाव हाडलो की तूं पयला मरे तुवें सायन मार, तुका फाल्यां मागीर ते पुलीस स्टेशनार येवचें पडटलें. मागीर तो स्टेटमेंट चेंज करपाक लागले. कोण फुडें वचना. हेंचें काम आसलें ते राती स्टेटमेंट दिला तेचेर हेंच्यांनी फुडें तेचेर कारवाई करपाची. पूण ह्या हेंचेर विसंबून न रावता आमचे जे युनायटेड टॅक्सी ब्रदर आहात हेंच्यांनी आनी गांवाच्या लोकांनी तांकां धरून दिल्ले आसा. आनी आतां जें कळ्ळां की ते GMR कंपनीक गोवा मायल्साक शेड बांदता ड्रायव्हरांक. गोवा मायल्स आमकां सगळे टॅक्सी भाव गोंयकारांक सोंपोवंक येयल्यात आनी तांकां GMR इतली कित्याक अपुरबाय करता म्हणना. बाकीचे ड्रायव्हर निबराक आसता वताक आसता पूण गोवा मायल्साच्या स्पेशल ड्रायव्हरांक ते लेबर सेट बांदपाक आहले. आनी खंय तरी हो GMR कंपनी कडेन परत एकदां जी बोटां वळवली आसात. GMR कंपनीन हाचे पयलीं एकाचे पांय मोडून घातले. हे अशोका बिल्डर GMR कंपनीक जे हें बांदता ब्रिज बांदताले. दुसरो जे कांबळी म्हणून ताका थंय कुंडान चिड्डून मारलो. त्या वेळार सुद्दां आमचे टॅक्सी ब्रदर नासले जाल्यार ताका सुद्दां ते खंय होणको मारून ते आफ्टर कुर्तर आसले कळचेच नासले.
पूण त्या वक्तार सुद्दां टॅक्सी ब्रदर थंय सगळे उबे रावन ताका न्याय मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी तेन्ना काय तरी ते आमदारान सेटींग करता म्हणून सांगलेले पूण ते जाले ते कालूच कोण म्हणटाले ते काशिनाथ हो आहलो काशिनाथ म्हणून ताका जे हातपाय मोडले शेटये ताका अजुनूय कितें तेजे मोबदलो मेळोंक ना खंय पूण आतां कितें सेटींग जालां त्या विशयाचेर हांव उलयना आनी हे जे GMR कंपनी आनी गोवा मायल्स हो कित्याक इतले आनी तो माविन गुदिनो कित्याक इतले तो चोर हे BJP पार्टी ताका काँग्रेसीर आसतना चोर चोर म्हणटाले हो चोर कंपनी हो चोर आमदार ही गोवा मायल्स चलयता आनी गोंयकारांचो सत्यानाश करपाक ही गोवा टॅक्सी हाडल्या आनी तेच मनशान तांकां हयसर GMR कंपनी इतली अपुरबाय करता जेंच्यांनी आश्वासनां ह्या पेडणेकारांक दिल्ली की तुमकां टॅक्सीकारांक तुमचे इतले टॅक्सी मेळटले तुमकां हक्काचो थंयसर हे बिझनेस मेळटलो तुमकां हक्काचे थंय जॉब मेळटले पूण आमकां हयसर जॉब ना आयज हांगा महाराष्ट्राचे 47 गाडयो आसात परमीट काडिना तेंच्या स्टाफाक व्हरपाक तांकां बिझनेस प्रत्येक महाराष्ट्राचो मनीस थंयसर हें करता सर्वीस करता गोंयकारांक थंयसर जॉब ना हो एअरपोर्ट जो बांदला हो फक्त पेडणेकारांक सत्यानाश करपाक ह्या एअरपोर्टाचो फायदो असो कांय ना हो फक्त ह्या आमदारांचो 40 आमदारांचो जे गोंयकार म्हणून आमी निवडान दिला त्या गोंयकारांक नीच मनशांक आमी निवडान दिल्या हे फक्त घाटयांक पोसपाक हे घाटी लेबर हाडटा आनी मागीर ना गोंयकार कोण अरे तुमी पेमेंट कितलो दिता गोंयकार पयल्यार ते इंटरव्यूकूच पयलीं भायर मारतात तुम्हारा इंटरव्यू हम ऐसा ही ले रहे तुमको हम जॉब नहीं देंगे म्हणटा ते गोंयकारांक जॉबूच दिना ते आनी वयल्यान कोणी तरी आसतना इतले त्रास करून जर जॉयन जालो जाल्यार त्या स्टाफाक ते हॅरेसमेंट दिवप आनी हे फाटले फावटी सुद्दां हांवें सांगलेलें की हे आमकां मारून वयतले तोपून वयतले फाटलो स्टेटमेंट म्हाजो काडात तेजेर हांवें सरळ पुलिसांक सांगलेलें की हे तोपून वयतले आमच्या भुरग्यांक मारतले म्हणून आज तीच परिस्थिती जाला तेचेर एक थापाड मारले तेचे पयलीं कितें वाद जाल्लो एक कळना पूण तेचेर थापाड मारले म्हणून ताका सुरयेन मारून एक्सिडेंट केल्या उपरांत तेंच्यांनी मारून तेजो कान कापून काडला ज्या तेच्या कानार मारलो म्हणून आपल्या कानार मारले म्हणून तेचो कान कापून उडयलो थंयसर तेंच्यांनी आनी हे पुलीस आयज जर त्यान धरूंक नासले जाल्यार हे स्टेटमेंट बरें आसलें हो एक्सिडेंट नॅचरल डेथ हे दाखोवपाचो दुख्खाची गोश्ट आमचे गोंयचे पुलीस आनी हे अशें करता म्हणल्यार वायट दिसता हे आमी टॅक्स भरता आनी हांकां पेमेंट दिता आनी हे जे व्हडले व्हडले जे घांटी येतात तेंच्या फेवरार काम करतात आमी हांकां टॅक्स भरून कित्याक पेमेंट दितात ते आमकां आतां कळना हे घांटी हांकां टॅक्स पोसता काय तेंच्या कमिशनाचेर हे जास्त हांकां टॅक्साचो पेमेंट पावना पूण तेंचे कमिशन जे भायरसून ह्या लोकांचे येता ह्या घांट्यांचे तेंचेर म्हाका दिसता हेंची फॅमिली जगता अशें दिसता वो आमकां गोंयकारांक हे राज्य म्हणटा ते गोंय राज्य गोंयकारांक आनी उरोवंक ना हे फक्त घांट्यांक उरला आज ही हे घांट्यांनी सुरवात केल्ली आसा आनी फुडें 20 वर्सांनी आज तरी आमी आवाज करता फुडें आमच्या फॅमिलीन एकूच भुरगो आसतलो तो खंय आवाज करतलो तो जर खंय तरी शिकला इंजिनियर जाला तो खंय आवाज करतलो ह्या घाट्यां फुडें आनी ते केन्ना ह्या प्रॉपर्टी खातीर आमच्या गोंयकारांक सिंगल समज एक जाणटी आसा तेजे कडेन प्रॉपर्टी आहा तिका मारून केन्ना वयतले ती प्रॉपर्टी आपल्या नांवार करतले हे सुद्दां कळचें ना